आयतारा रुमडामळ पंचायतीची ग्रामसभा जाली. ओलो कोयर आनी अडानी गॅस कंपनीच्या विशयावयल्यान रुमडामळ पंचायतीची ग्रामसभा तापली. अडानी गॅस कंपनीक कनेक्शन दिवपा खातीर रुमडामळ पंचायत वाठारांतले रस्ते, गटरां आनी उदका पायपलायन फोडून दवरिल्ली आसा अशें थळावे सांगतात. देखून तांचेर कारवाय करची आनी अर्दवट दवरिल्लीं कामां बेगोबेग पुराय करून दिवची अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभे वेळार केली. ऑर्डिनरी ग्रामसभा आशिल्ली. पंचायतीन विषय खूप जाले, पण एक मेजर विषय म्हणटा तो एक आमचो जो अडानी गॅस पायपलायन, जो इंटरनल गॅस जे कनेक्शन मेळटा लोकांक, तेज्या खातीर भरपूर जो गॅस कंपनी तेंच्यांनी डॅमेजीस केला. रोड सगळे फोडल्या, कॉलेप्स केल्या. मेजर तेंच्यांनी डॅमेजीस केला म्हणटा तेजे वॉटर कनेक्शनाची इंटरनल पायपलायन आसा पळय, ती जेसीबी घातल्या, डायरेक्टली बकेटान तेंच्यांनी जेसीबी घातल्या, डायरेक्ट अप्रूव्ड केले पायपा. आता सांगपाक म्हळ्यार टेक्निकली पळोवपाक गेल्यार पयलींची पायपलायन आशी GI, ती 30 वर्सां फाटली GI पायपलायन, ती पयलींच कलमन काबार धरली. तेंच्यांनी जे डॅमेज करून ती काडली पायपलायन. जो एंड आसा, फर्स्ट एंड आनी लास्ट एंड आसा पळय, तो GI आसा, आनी मदलो जो डॅमेज केला पळय तेका तेंच्यांनी PVC घातला एज अ जॉयंट म्हणून. PVC घातला आनी तेजेर रबर ट्यूब मारला. आता तुमी सांगा, फाल्यां जेन्ना ते रिस्टोर करून येतले, तेज्या उपरांत जेन्ना जो मेजर इश्यू जाता पळय, पायपलायन लिकेज जातली, फुट्टली, तेन्ना परत रस्तो फोडचो पडलो. ते पायपलायनी खातीर लोकांकूय त्रास जातलो उदक मेळपाना म्हणून. तेन्ना म्हणटा तेन्ना एक आनी दोन ना, म्हाजे हिसपान कमीत कमी हांवें तरी अटेंड केल्या 50-60 जाणांची कंप्लेंट अटेंड केल्या. गॅस लायनीचे काम आहा थोडे कडेन गटर बिटर डॅमेज केले, त्या लोकांनी कितें सांगलें आतां ते कोण रिपेर करतलो, आतां ते कोणें पडलं तेणें रिपेर करतलो. ते प्रमाणे आतां PWD आनी तेंकां सगळ्यांक लेटर करून ते वेवस्थीत कशें कितें आनी काम करून घेतलें आमी. आनी हेजेर ऑलमोस्ट MLA बी पळोवपा, तेणें बी तेंकां सगळे PWD इंजिनियर ते सगळे हाडून तेणें बी एक मिटींग घेतिल्ली. थंय बी तें एश्युरन्स केलें ते काम करून दिता. आतां पळय, आतां कितें डेव्हलपमेंट वर्क जाल्यार खंय ना खंय मातशें वयर सकयल जाता, सांबाळून घेवपाकूच जाय. आफ्टर कंप्लिशन कितें उरता जाल्यार आमी तेजी फाटी लागून करून घेतलें. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.